मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. इलेक्ट्रीक गाडयांक उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड, लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण. केप्यां शेल्ड्या चलत्या दुचाकीक उज्यान घेतलो पेट. कारण कितें? लोकांक हुस्को. म्हापशेच्या फामाद हत्तीच्या गार्डनाची अवतिकाय. गार्डनांतलो हत्ती कोसळपाच्या वाटेर. गार्डनाक साबार समस्यांचो रेवाडो. संबंधितांनी घेवची दखल, मागतात थळावे. गोंयांत धेंडलो पावलो घराघरांनी. भाविकांची आनी थळाव्यांची धेंडल्याक उमेद. पळयात गोंयचो फामाद दायज पाडवो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आतां इलेक्ट्रीक गाडयांक उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत चल्ल्या. बऱ्यो गाडयो घेवनूय लोकांच्या जिवाक सुरक्षा ना व्हय. केपें शेल्ड्या चलत्या दुचाकीक उज्यान पेट घेतलो. हाचें कारण कितें? पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. शेल्ड्यांगा एक जे स्कूटर वताली इलेक्ट्रीक बायक, एका वता आसतना मदींच खंय तरी उजो लागलो आनी ही उजो लागतरी जो रायडर आसा तो बेगीच्या बेगीन देंवलो आनी पळयत जाल्यार ती उजो पेटपाक लागली. ही घडणूक जी आसा ही जेन्ना कळटरेक रोखडेच जे कुडचडेचे फायर स्टेशन आसा हेजे मनीस थंय पावले. केपेची पुलीस जी आसात हेणी थंय येवन पंचनाम केलो. पूण फायर ब्रिगेड येवचे पयलीं त्या गाडी ऑलरेडी कंप्लीट जी स्कूटर आसा ही इलेक्ट्रीक ही कंप्लीट जळून खाक जाले कडेन आसा. हांगा आमी सुद्दां हेचे पयलीं कितले सांगलें की हेजें कारण सोदपाक जाय. कित्याक उजो लागता हे इम्पॉर्टंट न्हू, त्याची कित्याक लागता तें इम्पॉर्टंट आसा आनी तो कसो लागता तो. कित्याक खंय तरी कंपनी आतां न्यू इलेक्ट्रॉनीक गाडी काडटा आनी इलेक्ट्रॉनीक 4 व्हिलर 6 व्हिलर 2 व्हिलर काडटा आनी तांकां खंय तरी उजो लागपाची घडणूक ही कशी लागता म्हूण ती कळना. हांगा तांचे इंजिनियर आसात जे कंपनी आसात तेणी सोदून काडपाक जाय आनी ह्यो उजो हो जो आसा हो कसो लागता. ना जाल्यार प्रत्येका लॉस जातले. मागीर इन्शुरन्स हात वयर काडटा की हांकां गाडया इन्शुरन्स दिवपाक. एक्चुअली कंपनीन ही जबाबदारी आपल्याचे घेवन ही करपाक जाय आसता आनी हेका जर हें करतलो जाल्यार खंय तरी सरकारान भितर एंटरफेयर जावन ह्या लोकांक रिलीफ दिवपाक जाय. ना जाल्यार अशें करून गाडयांक उजो लागत रावतलो. And I come from Margam. So today, as I was coming down the slope over there, I had a notification on my screen. My bike is in Ola S1. And so the screen on the screen, I happened to get a notification saying there was a scooter issue. So immediately it went into parking mode, and I applied the brake and I slowed down. And after that, I put the stand, and the bike went off immediately on its own. Then after that, I started to get a burning smell, and there was smoke was coming from the tube. So afterwards, I tried opening the tube to check if anything is there, if I can put it out. I tried, was unable to, and the bike slowly started to catch fire. So after the bike got completely burnt by the fire, the fire brigade came and they put out the fire, and luckily the battery did not explode. And so how much time is totally bomb जावपाक कितलो time लो? It took almost within say 20 minutes, 25 minutes it can get completely burnt. Already complained to the Not as of now, as per the process we are still with the police receiving the report. So that's it up now. किती इश्यू झाला बायकीचो? Yesterday no issues happened. This morning my son was going to work on this bike. He works in a dairy farm after Kuchure, that's after Savar Day. And he was going to work. And when we reached this point, suddenly smoke started coming out of the bike. And he tried to open the dicky. He could not open the dicky because it broke into flames. And it is very lucky that my son escaped unharmed without a burn or anything. The bike burst into flames, and within a few minutes it had totally burnt up. The fire exchange came, fire brigade came from Kuchure. They put out the fire, but not much was required because already the fire had burnt out the bike totally. So this bike is now just about 2 years old. It is completed 2 years, and we have not had any major issue except that the belt had a problem of the bike. Belt had gone,
and paths were not available. But subsequent to shouting and screaming at the Ola station, we got the path done. But after that we had no problem. But now this has happened today. I feel like I've invested 1,50,000 or 1,60,000 in the bike. गोयचे सगळे ओला गिरायक रवींद्र भवनात शेनवारा 25 ऑक्टोबराक सकाळी 10 वरांचेर मुख्यमंत्र्यासयत बसका घेतले. ओला वापरप्यांची कागाळ संबंधी आणि मुख्यमंत्र्याक निवेदन सादर करतले. वेगवेगळ्या वर्कशॉपांनी सुमार 2000 प्रलंबित वाहनांची दुरुस्ती करून गिरायकांक पावय मेरेन विक्रीचेर बंदी घालची अशी विनंती करतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी मुझेफ शेख. टोंका मिरामार कुशी रस्त्यार लागसार एका घराक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी बेगीन प्रतिसाद दिवन परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. पळयात. सकाळी 5:18 आमकां कॉल येयले उजो पेटला म्हणून ऑपोजीट टू कृषी भवन. म्हणटच आमचे लिडींग फायर फायटर YS आमोणकार जावं दुसरे आमचे ड्रायव्हर जावं फायर फायटर येवन पळयत जाल्यार ती फर्स्ट फ्लोराचेर बरोच व्हडलो उजो आसलो थिंगा. आतां कॉज ऑफ फायर गमो ना कित्याक चडशें म्हाका दिसता शॉर्ट सर्कीट आसलें कित्याक ती म्हणटा ओनर म्हणटा कोणूच घरान नासलो, आमी रावलेली दुसऱ्या रूमान आसली. म्हणटा हे कॉज ऑफ फायर घडये आयताले देवाचो लॅम्प बा कितें आसलो ते म्हणटा ना कांय नासलें थिंगा, कोणूच रावंक नासलो रूमान. जावंक शकता एक टायम तो शॉर्ट सर्कीट. पूण आमच्या भुरग्यांनी बरें काम करून तें सगळें हाडलें, कंट्रोल हाडलेलो आहा. आतां सगळें क्लियर जालेलें. तेजो रूम तो एक आहा तो बेडरूम दिसता म्हाका थोडो तेजो तो फुली काबार जालो, डिस्ट्रॉय जालेलो आहा तुजो. पण उजो कमी आशिल्लो न्हू, मागीर पेट घेवपाचें कितें कारण आशिल्लें? ना पेट भितर तेचे कपडे आहले, मागीर तेचे पेपर्स आहले खूब आहले, मागीर वुडन तेचे कितें फर्निचर आहले, तर तेका पेट गेलो. बेडरूम दिसता तो, बेडरूम दिसता म्हाका थोडो करून. पूण रूम आहा तितून सगळे जावं स्टडी रूम नाल्यार बेडरूम कितें आसतलो तो. पूण रूमान कोणूच नासलो म्हणटा ती. भायर AC युनिटूय दिसता. AC युनिट भितरलो आसला. हय थिंगाच स्टार्ट कहो दिसता थिंगा. पूण हांवें जाल्यार तुमची AC चालवली ती म्हणटा ना AC चालू नासली म्हणटात. त्या रूमानूच कोणूच नासलो म्हणटा आमी. ना रिजन अजून खबर ना. कितें म्हणटाय? रिजन खबर ना. रिजन खबर ना. कितले जावंक शकता कितें म्हणटाय? रिजन खबर ना म्हणटा. हय रिजन खबर ना. कितले लुकसाण जालां आसतलें? आतां तितून भितर कितें आहलें वेल्युएबल वस्तू हांव नको तिचे भांगार आहलें कितें आहलें सांगूंक जायना न्हू. तें आमकां कांयच मेळोंक ना. पूण ते मागीर पळयतकूच गमतले मागीर ते कोण येयल्या उपरांत ते सांगतले मागीर कितें तेकाच गमतले ते ओनराक. कितलो टायम लागलो तुमकां? कितलो टायम लागलो? आतां पळय आतां 7:15 जाली म्हणजे ऑलमोस्ट 2 वरां जाले. 5-6-7 2 वरां. मेजर फायर आसा. मेजर फायर आसा. म्हणजे आमी कितें केलें आमचे गाडयेचें उदक कमी जाता तशें आमी आमची हेडक्वॉर्टराची दुसरी गाडी मागयली. दोगांयचे अंडर कंबायन आमचें ऑपरेशन तो क्लियर जालो. टोटल कितल्यो गाडयो आनी कितले पर्सन? 2 गाडयो आनी म्हाका दिसता आमी एटलिस्ट 10 पीपल आसतले. आनी हो आमचो हेडक्वॉर्टर्स इन्चार्ज म्हणजे तेणें ताका तेंची गाडी मागयली मागीर. आमी सुरवाती पळयले तेन्ना तुमकां एक्सेस मेळनाशिल्लो वचपाक. हय बिकॉज ऑफ हे स्मोक आनी हीट. तर मागीर आमी आमचो एक्झॉस्ट फॅन लायलो, BS सेट घातलो. भितर वचपाक जाल्यार स्मोकान वचूंक जायना. BS सेट घातलो. मागीर तेणी वचून भितर क्रॉलिंग करून लॅश काडली म्हणजे तो धुंवर भायर वचूंक जाय न्हू तेका. आनी एक्झॉस्ट फॅन घातलो आमचो तो धुंवर भायर काडलो. गॅलरींतल्यान एंट्री घेतली? गॅलरींतल्यान आमी लॅडर लावची पडली कित्याक भितरल्यान तेजे एक्सेस गमन आसली चड धुंवर आसलो आनी हीट आसली तेका लागून. तो आतां अंडर कंट्रोल. कितले मेंबर आशिल्ले घरान? ती दोगांच आहा. दोगांच जाणां आहा. तेजे भुरगे भायर आहा म्हणटा. एज आशिल्ले? एज आहा तेंका कांय जावंक ना? ना सेफ आसा. इंजरीज कोणाची कांयच ना, कांय कॅज्युअलिटी कांयच ना. ह्युमन इंजरीज कांय ना कांय ना. जनावर बी कांय ना कांय ना. सेफ आसा. ओके सगळें सेफ आसा. सगळें सेफ आसा. ओके फक्त लुकसाण जालां ते आमी ते सांगतले मागीर. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवप्रांनी होकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय आनी बेळगांव मजगती व्यस्त जोडिल्लो आशिल्लो सांखळी चोरला रस्तो फोंडकुलांनी भरिल्ल्यान धोक्याचो मार्ग जावन रावला. जायते अपघात लेगीत ह्या सुवातेर फोंडकुलाक लागून घडत आसात. संबंधीत विभागान बेगोबेग दखल घेवची अशी मागणी नेट धरता. पूण केन्ना आनी कितलो तेंप लोकांनी कळ सोंसपाची? लोकांक बरे रस्ते मेळचेच ना वय?
लोकांच्या नशिबात फोंडकुलांनीच प्रवास दर एक जागृत नागरिकाचो प्रश्न. आमी पळयलें की हांगासर आतां एक एक्सिडेंट जाला तो रस्तो कित्याक म्हणल्यार हांगा जे वणके आसा आनी इतके डीप आसा की भितर कोणाचो पांय वता आनी सद्या पावस हांगा पडटा. आमी सद्या आसा ते पर्या म्हणल्यार हो बेळगांव वचपी रोड चोर्ला घाटाचो आनी आतां सद्या आमी पर्या आसा ह्या वाठारांत. तशेंच हांगासर जे थोड्या दिसा पयलीं खणलेले रस्ते ते तशेंच दवरलेले आसा आनी सद्या हांगा लोकांनी सांगले की हांगा खुबशे एक्सिडेंट जायत आसा. लोक ते वणके आमी पळयले ते डीप असल्या कारणान कोणाक कळना रातचे आनी त्या खातीर हे एक्सिडेंट जाता अशें कळ्ळां. हे बेगींतल्या बेगीन लोकांनी म्हणजे गव्हर्मेंट जे आसा ते कोण PWD डिपार्टमेंट तांच्यांनी हे सारकें करपाक जाय कित्याक हांगा एक्सिडेंटाचे प्रमाण जे वाडत आसा. आतांच आमी पळयलें आमी येताना पळयलें की पळय 2 जाणां वतालीं स्कुटरीन ती पडली आनी तांकां एक मेजर अशें कांय ना पूण मायनर लागला पूण अशे एक्सिडेंट हांगा जायत रावल्या. आमी आतां चोर्ला वयर गेल्ले थंय पळयलें की एक सायडीन सामकें कोळसाळलेलें आसा आनी सामकें डीप अशें जाल्लेलें आसा. कित्याक हो आतां सामको बिजी रोड आसल्या कारणान हांगासर बेगींतल्या बेगीन हे जे कितें कामां आसा ती PWDन करपाक जाय नाल्यार अशे एक्सिडेंट हांगा जायत रावतले. अजून मेजर असो जावंक ना पूण हांगाची शॉपां आसा तांकां ते पळोवचें पडटा. वेळोवेळो हांगासर स्कुटरवाले पडत आसता अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी जे वयर चोर्ला घाटार जाला ते बी PWDन सारकें करपाक जाय बेगींतल्या बेगीन कित्याक हेवी व्हेकल्स येता. हे जे रस्ते आहा ते बेगींतल्या बेगीन रिस्टोर करपाक जाय. त्या शिवाय हांगातले जे एक्सिडेंट बारीक बारीक जाता मोठे वयर जातात ते कमी जावचे. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. म्हापशेचे फामाद हत्तीचे गार्डनाची अवतिकाय जाल्या. गार्डनांतलो हत्ती कोसळपाच्या वाटेर आसा. गार्डनांतल्यो लायटी पेटनात. संबंधितांनी हाची दखल घेवपाची मागणी नेट धरता. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा इज अ हार्ट ऑफ गोवा आणि म्हापशा वाठारात जे हत्तीचे गार्डन आसा हे बरेच फामाद आसा. आयज आमी आसा हत्तीच्या गार्डनात पूण आयज आमी ह्या हत्तीच्या गार्डनाची परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती बरीच वायट आसा. कितल्याशाच वर्सां पयलींचे हे गार्डन आनी आतां ह्या गार्डनाची परिस्थिती आसा ती कंपेर जर करीत जाल्यार ती खूबच वायट आसा. आमी हांगा पळोवपाक शकता ह्या गार्डनात जे झोपाळे आसात तशेंच जे खेळपाची इक्विपमेंट आसा हे खूबच पिड्ड्यार जाल्ले आसा. तशेंच आमी अशें म्हणटात की एव्हरीवन हॅज अ स्टोरी टू टेल. तशेंच ह्या हत्तीची एक स्टोरी आसा आनी हे गार्डन जे आसा हे ह्या हत्ती खातीरूच फामाद आसा. पूण आयज जर आमी हत्तीची परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदम वायट आसा. तुमी पळोवपाक शकता हत्ती जो आसा खंय तरी कोसळपाच्या मार्गार आसा. हांगा जी स्लायड जी आसा ही पळोवपाक शकता एकदम खरखरीत जाल्ली आसा आनी जी धाकटी भुरगीं हांगासरल्यान जी खेळटात तांकां खुबसो हांगा त्रास जाता. तशेंच आमी पळोवपाक शकता गार्डनात बाकीचे इक्विपमेंट आसा तेय खंय तरी पिड्ड्यार जाल्ले आसात. तशेंच आमकां अशें आयकपाक येयलां की रातच्या वेळार हांगा ज्यो लायट्स आसा त्योय हांगा प्रॉपर चलनात. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना हे जे गार्डन आसा हे रिनोवेट करपाची गरज आसा. बिकॉज हे खूब पयलींच्यान हे फामाद अशें गार्डन आनी खुबशे लोक हांगा येतात. धाकटी भुरगीं हांगा खेळपाक येतातूच पूण जाणटे नेणटे जे आसा हे सांजेच्या वेळार हांगा आपलो टायम स्पेंड करपाक येता. सो जाता तितले बेगिना हे जे गार्डन आसा हे खंय तरी रिनोवेट करपाची गरज आसा. आता खुबशे आमची गार्डनां म्हापसा एरियेत आमचे चाचा नेहरू हत्तीचे गार्डनां आनी जवळ जवळ ना म्हटल्यार खुबशी गार्डनां आसा. ही गार्डनां पळयशीत जाल्यार इतकी हालत तेंची बेकार जाल्लेली आसा की धाकटे भुरगे सुद्दां खेळूंक वयतात पळय ते पासून वाजवतात तितून खेळूंक वचूंक पळयनात. कित्याक लागून गार्डनाची मेंटेनन्स सारकी ना. गार्डनांत पळयत जाल्यार ते घसरगुंडी आहा परत आनी पाळणो आहा आनी कितें आहा ते सगळे हे जाल्लेले आसा बुरशे जाल्लेले आसा. आनी गार्डन एक तर गार्डन ही मेंटेन बरें करून दवरूंक जाय आसलेलें टुरिजमाच्या अंडर नाल्यार म्युन्सिपाल्टीच्या अंडर ही गार्डन ही बरी करूं येता. हेजेर लक्ष घालिनात कोण. तेन्ना ते लक्ष घालतात मागीर इलेक्शन बी येता पळय तेन्ना मागीर कितें तरी मातशें दाखयतात ते तात्पुरते करून घेतात. धाकटे भुरगे खेळटात पळय तांकां तरी एटलिस्ट ते सामकें करून दिवंक जाय आसलेलें. हेजेर कोण लक्ष घालिनात. हेजेर स्पेशली गार्डन जे कोणाक पडटात पळय तेंच्यांनी हे सामकें करून दिवन भुरग्यांक खेळूंक दिवंक जाय. की हो गार्डनान आसा म्हणून ताका हत्तीचें गार्डन म्हणटा. एक्चुअली खरें ते चाचा नेहरू पार्कचो पण हत्तीचें गार्डन म्हणून फेमस आहा. आनी सांगचें म्हटल्यार कितें तो हत्ती आसा पळय म्हाका तो कोणें स्ट्रक्चर केल्लो पळय ते सायडीक आनी एक ह्या सायडीक फुडल्यान घसरगुंडी आहली
ती त्याची स्ट्रक्चरूच केली, पण ती त्यांना रिनोव्हेशन केले त्यांना ती मोडली. ऍक्च्युली खरं ती मोडपाची गरज नासली, बरी आसली ती आदीक कशी ती. आनी हो हत्ती कोणें पळय स्ट्रक्चर केल्लो पळय ताका खरोच सॅल्यूट मारपाचो की असो हत्ती केलो कितली म्हणजे तेन्नाची स्ट्रक्चर रे. आतांची न्ही, आतांचे जाल्यार तेन्ना हत्ती म्हाका दिसता तो हत्तीचो पोलो बिलो जावपाचो अशी परिस्थिती आसली. पण त्या टायमा वयलो तो हत्ती. आतां पयशे हांवें 2-3दां तेजेर बायट दिली, कित्याक आमी त्या गार्डनांत ल्हानाचे व्हड खेळ्ळ्यान आनी आजुनूय वयता. इवन काल सुद्दां पास जाल्लो पळय थंयच्यान जाल्यार थंयसर प्रॉपर लायट पेटना, भुरगे खेळटात थंयसर. तो मदीं फावंटन आहलो पळय सायडीक तो फावंटन पण ना. म्हणजे वेस्ट ऑफ मनी तुम्ही करतात पळय. हे आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे तुम्ही ओडगयतात, हे तुमच्या वर्सांतले तुम्ही मोडूंक जाय. एक्च्युली हे कावन्सिलर बी आसात पळय कोण आनी म्युन्सिपाल्टीचे व्हडले तेंच्यांनी जेन्ना आपलो पयसो मोडटले पळय तेन्ना तांकां कळटले की ह्या पयसो आमी मोडटा पळय तेजो कसो यूज करूंक जाय. हो आमचो टॅक्स पेयर न्ही, तांकां काय पडलेलें ना. सुरेश होतीक तांकां काय ना, ते आपले मोडटात. इवन फुलाच्या गार्डनात सुद्दां तीच परिस्थिती आहा. ते पार्क मोडल्यान खंय फावंटन चलना, थंयसरूच लायटी चलना. म्हणजे आमची दोन्ही गार्डन ही फेमस गार्डनां. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बोरी पाडव्याच्या देणल्याक राखणेचो देणलो म्हणटात. बोरी घराघरांनी वचून उपरांत नवदुर्गा देवळांत वता आनी निमाणे गोपाळकृष्ण देवळांत वता. हे आदले दायज बोरीकारांनी अजून मेरेन तिगोवन दवरला. पळयात गोंयच्या भुंयेर रंगिल्ले दायज. हो आमचो राखण्याचो देव. तितून कृष्णाची मूर्ती आमी सगळे आमचे 10 जाणांचे वाड्यार आमी घेवन भोंवता सगळ्या घरघरांनी. मागीर लोक आमकां तेजी कपलां बी लावन तेजी फूट भरता. सगळ्याक आमी वार्षिक हे आमी परंपरा ही चालूच आसा जाणटेल्यांची. आमच्या भुरगेपणा 60 वर्सां जाल्यार आमी करता आतां. त्याचे पयलीं आमगे जाणटेल्याक ही परंपरा चालू आशिल्ली आनी आतां आमगे जाणटेले हितून पडना. आमीच आमगे भुरगेच सगळे आमी हें करतात. पेडण्या गोरवांचो पाडवो करतात. गोरवांची पुजा करून तांकां प्रसाद दिवन ही परंपरा करतात. पळयात पेडणेची गोरवांची पुजा. ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते धन्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं साक्षिभूतं भावातीतं द्विगुणरहितं सद्गुरो तन्नमामि. हांगा एक गोठो तयार केला. त्याच्यात आम्ही चूल तयार केल्या. तितून आम्ही जेवण करपाक कशें केले ते दाखयले तुमकां घालून. आम्ही एक रगडो तयार केला. ते पयलींचे लोकांक रगड्यार वाटतात ते तशें दाखयले हांगा. मागीर हांगा हे जात्यान आमी दळपाक कशें पयलींचे लोकांक दळीत आसले ते दाखयले. हांगा फातर तयार केले. मागीर हांगा ओटो दाखयले. जेवण सगळें काडून उतरून दवरता ते दाखयला. मागीर ह्या रुमांत आमी एक डायनींग केलें. डायनींग टेबल मागीर खुर्च्यो दाखयल्या तेका सायडीक.
एक सोफा तयार केला आणि मागीर आमी ह्यो मागीर तयार केला दिसता तयार केला गोट्याक मदीं आमी तांकां गवात बीट घालता ते दाखयला मागीर ते कार्टांचे बैल तयार केले बैल केले मागीर ते भायर आमी अशी तुळस दाखयली कार्टाचे बैल तयार केला गवन दाखयले मागीर तशेंच आमी भायर हांगा एक तुळस घेतले तुळस दाखयल्या उपरांत मागीर हांगा एक आमी गाय दाखयल्या शेण वचपाची मागीर आमी हे बैल दाखयले 2 आनी हो आमचो राखणो तो राखण करता आमच्या गोठ्याची तो हो आमचो राखणो आयज आमी दिवाळीचो जो सण आसा तो साजरो करता तशेंच आयज आमी हांगा आमच्या गोठ्यान ह्यो जो दिवाळी पाडवो जेका बली प्रतिपदा म्हणटात तो आयज आमी हांगा साजरो केल्लो आसा तुमी पळयल्ले आसत की आमी ह्या गोठ्यान आमच्या गायच्या गोठ्यान शेणाचो गोठो जो आसा तो हांगा घातलेलो आसा तशेंच ह्या दिसा ही परंपरा आमच्या पुर्वजां पासून हांगा चल्लेली आसा ती आमी आयज फुडें व्हरतात तशेंच आयज आमी सकाळी उठून ह्या सगळ्या आमच्या गायींची पुजा केल्ली आसा तेंची पुजा करून तेंकां पोळे खावपाक दिवन तेंच्या आंगार पिठाचे जे डिजायनी करून तशेंच तेंची शिंगां रंगोवन आमी हो जो सण आसा तो मोठ्या उमेदीन आमी हांगा साजरो करता गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. सप्तकाच्या शेवटा मेरेन राज्यात हलको ते मध्यम पावसाचो अदमास आसा. कांय सुवातींनी गडगड वीज आणि खर वाऱ्या सयत पावस पडटलो. गोंया खातीर आयतार मेरेन हवामान विभागान येल्लो अलर्ट दिला. राज्यात पावसाची शिरशिरी चालू आसतली. मळबात कुपां दाटतली. सकाळी थंडसाण आसतली जाल्यार दनपरां खर उष्णताय जाणवतली. या सप्तकाच्या शेवटा मेरेन मध्यम ते उटंगराचो पावस कांय सुवातींनी पडटलो देखून हवामान विभागान येल्लो अलर्ट दिला. कांय सुवातींनी गडगड वीज आणि खर वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान जतनाय घेवपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. तापमानात 1 ते 2 अंश उणाव जातलो. शुक्रारचे चडावात आणि उणे तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. आयतार मेरेन येल्लो अलर्ट. मध्यम तो उटंगराचो पावस. गडगड वीज आणि वादळी वारे. मळबांत दाटतली कुपां. सकाळी थंडसाण. दनपरां उष्ण तापमान. शुक्रारचे तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास.